सांत पावलू रोमकारांक चीट बरोवन खरे सुटकेची आनी मोहिमेची खबर कोत्ता. जरूय ह्या काळांत जायते कोश्ट दोग सोंसचे पडटात, तरी देव शेवटाक उक्ती कोत्तलो ती मोहिमा कित्याकूच सोर करूंक जायना म्हूण तो खात्री दिता. देवाचेर पातयेवन आपली पावलां मारूंक सांत पावलू उलो कोत्ता तेन्ना ह्या उतरांनी तो आमकां गोठाय दिता. हो तो भरवंसो आपल्या भुरग्यांच्या मोहिमे बरीत स्वादीपणांत रोचणेक वांटो दिवचे पासत खूद देव तिका कुसलेपणाच्या गुलामपणांतली सोडून स्वतंत्र कोत्तलो. 50 आनी 5व्या आवेस्वरांत इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागाचो निमाणो आवेस्वरांत सर्वेस्पोर देव आपले पोजेक आपणाक चीट दिवन आयकूंक आपयता. आपले उतर पोदवेदार आनी फोळवंत म्हूण देव पोजेक उगडास कोत्ता. जेन्ना देवाचें उतर ताच्या तोंडांतले भायर सोदता तेन्ना तें फळ दिताच. देवान बासायलां तें शार्ती पावयल्या बगर तें परत येना. जे भाशेन हेब्रेवांक चीट बरयलोली अशें सांगता. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बळिश्ट. तें मनशाच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनां तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता. हे भाशेन तें उतर आपलें काम शार्ती पावयता. शुभ वर्तमानांत मातेव आमच्या दोळ्या मुखार वोंप्याची वोपार दवरता. शेवटाक जेजू हे वोपारीचो अर्तूय सांगता. अशें दिसता की फकत बरे जमनीर पडलोले बी पीक दिवंक पावता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. जाल्यार दुसऱ्या जाग्यांचेर पडलोले बी निर्फळ आसलें काय? जेजू अर्थ दिता तशें नियाळल्यार बी निर्फळ नासलें, पूण जाग्यांची परिस्थिती वेगवेगळी आसलोल्यान सगळ्यांच बी पीक दिवंक पावलें ना. बी देवाच्या उतराक सोर केलें जाल्यार तें बी निर्फळ जावंक जायना. जे भाशेन पयल्या वाचपांत देव आमकां खात्री दिता की ताच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें उतर पीक दिल्या शिवाय परत येना म्हूण, ते भाशेन देवाचें उतर फळादीक आनी पोदवेदार हाचेर आमचो भावार्थ घालूंक फावना. लग्न संस्कारांतल्यान एका कुटुंबीक जिविताची सुरवात जाता म्हूण आमी सगळीं जाणाव. ह्याच खातीर दर एक कुटुंब पवित्र. एक दादलो आनी एक बायल लग्न संस्कारांत एकवट जोडटात तेन्ना तांणी एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक आनी तातूंतल्यान नवें जिवीत रोचून हाडूंक ही देवाची खुशी जाली. देखून देवान मनशाक ह्या संस्कारा उद्देशी नवें जिवीत रोचून हाडपाच्या वावरांत सहभागी केलो. तोरायच्या ह्या मिसांत मनशा रुपान आयलोल्या जेजूची गोठाय घेवन काजारी जिवीत देव मोगान जिवंक बापाचें बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानान दरेकले पासत मागुया.